स्पीकर सर, आज सध्या सगळे गोंयभर अंडरग्राउंड केबलिंग घालतात. कन्सेप्ट बरो की एक इम्प्रेशन आसता की अंडरग्राउंड केबलिंग घालें जाल्यार फॉल्ट कमी जाता आनी पावराची क्वॉलिटी बरी आसता, पावर रेग्युलर मेळटा. पूण हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर की मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितले फॉल्ट जाल्या फ्रॉम 2023. म्हाका रिप्लाय मेळिल्लो आसा की 7/4/2023 थंयच्यान 16/7/2024 पर्यंत 94 केबल फॉल्ट्स जाल्यात. कितले रिपेर केले म्हणजे तातूंतले 17 सुमार रिपेर केल्या. म्हणजे 77 केबल फॉल्ट्स हे आज पर्यंत काडनासतना उरल्यात. म्हाका एकच विचारपाक जाय, इतले फॉल्ट कित्या खातीर जातात बेजिकली एक, आनी हे फॉल्ट एवॉयड करपाक जाता काय कितें? कारण म्हज्या लक्षांत खूब फाटी कितें जाता स्पीकर सर, कोण तरी एक्सकवेशन करता, सिवरेजाचे पायप घालपाक एक्सकवेशन करता, वॉटर सप्लायाचे पायप घालपाक तो JCB घालता आनी तो JCB घालून एक्सकवेट करता आसतना केबल बी सगळें काडटा. वील मिनिस्टर टॉक टू दीस डिपार्टमेंट्स किंवा तांचे डिपार्टमेंटा कडेन उलोवन तांचे प्रायर परमिशन खंय केबल आसा जाल्यार पळोवप, चॅक करपाक जाय. आनी हें डेली जाता. खंयचेय केबल तुट्टा म्हणटा ते आनी मशीन घालें आनी तोडलें म्हणटात. मातशें वील मिनिस्टर टेल मी. फर्स्ट क्वेश्चन सर. स्वाती महोदय, हेजे 94 फॉल्ट्स मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींत जाल्या आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे मॅक्झिमम फॉल्ट्स इमिजिएट काडपाचो प्रयत्न जाला. आनी हे सगळे जे फॉल्ट काडटा आसतना आमकां प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्सांक घेवन हे फॉल्ट काडचे पडले. हांव काडपाचो उलयना, फॉल्ट्स एवॉयड करपाक जाता. जे पळय आतां मशीन घालून केबल उडयतात. आज पर्यंत कोणीच ही जी लायन आसता ती लायन करेक्ट वे मार्कींग करपा खातीर कोणीच प्रयत्न करूं नाशिल्लो. तो चालू केला आमी. म्हणजे लायन घातले नंतर ती खंयच्या सायडीन आसा, उजवे सायडीन आसा रस्त्याच्या काय दावे सायडीन आसा, तें मार्कींग आमचें चालू जालां. आनी त्या प्रमाणे तें मार्कींग वॉटर सप्लाय पायपलायन जे आसा तें मार्कींग आनी त्या नंतर सिवरेज आनी ह्याचे शिवाय बाकीचे जे कितें खंडा बी हे सगळे हेचेर तांकां जी NOC दिता बाकीच्या खंडाची ती आयदर PWD रस्त्या वयल्यान दिता किंवा इतर दुसरे डिपार्टमेंट दिता. आनी त्या खातीर एक सामंजसपणान हें सगळें करपाची आवश्यकता आसा. हे केबल वर्क अंडरग्राउंड केबलिंग हे मोठ्या प्रमाणात चल्ल्या कारणान हे सगळें करपाक जाय आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न दोनूय डिपार्टमेंट एकठांय जावन हें काम करपाची आवश्यकता आसा आनी तें आमी करतले. सर, दुसरो प्रश्न आहा. तो म्हणटा की मार्कींग करतले. कन्सेप्ट बरो आहा, मार्कींग कर. पूण म्हाका इमिजिएट सद्या खंय घालता पळय, एटलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची NOC घेवन तांचो कोणी जाल्यार एक लायनमॅन कोणी तरी थंय आसपाक जाय न्ही, खंटा आसना. तांकां एटलिस्ट कळटा न्ही केबल खंय आहा, कितें आसा. तें कांयच खबर ना जाल्यार ते केबल उडयतात. हें मातशें मिनिस्टरान सांगचें किंवा इंस्ट्रक्शन दिवचें. दुसरें बरोबर आसा, तो रस्तो आसता तो PWDचो आसा. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जर काम करता जाल्यार तांचे NOC आमकां लागता. आज पर्यंत तशें जावना. पूण अंडरग्राउंड केबलिंग घालता म्हणून जे बाब आमदार उलयता तें बरोबर आसा आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. दुसरो पॉयंट स्पीकर सर, एक ताणें म्हणलां की हांवें डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हणिल्लें की लोकांचें कितें जाता, लोक म्हणटा अंडरग्राउंड केबलिंग घालें, फॉल्ट जातकीर आमी तांकां काळखांक दवरना, आमी तांकां इमिजिएटली ओवरहेड कनेक्ट करून दितात. पूण केबल फॉल्ट काडपाक खूब तेंप जाता. कॅन गव्हर्मेंट मेक ए मेकॅनिझम? ताणें काल एक बरी गजाल, काल एक नवें मशीन आयलां आनी दॅट कूड हेल्प इन डिटेक्टींग द फॉल्ट. पूण फॉल्ट काडपाक ते डिपार्टमेंटली काडपाक तांचे कडेन जायना. कारण तांचे कडेन जॉयंट्साचें येना आनी कितें ना, एस्टिमेट कर, अप्रुवल घे. कॅन दे एम्पॅनल सम कॉन्ट्रॅक्टर, एक दोग जाण कॉन्ट्रॅक्टर लोकल लेवलाचेर एम्पॅनल करून बाबा फॉल्ट जालो की तांणी वचून तो रोखडोच काडलो. कॅन धीस एश्युरन्स कॅन बी गिवन बाय द मिनिस्टर? मातशें आज बसून हे कॉन्ट्रॅक्टरूच हें काम करता. आतांच पयरूच आमी फॉल्ट फायंडींग मशीन नवें ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी लॉन्च केलां आनी हाजे फुडें सादारण 25 किलोमिटरच्या आसपास जर त्या मशिनाक खंयी फॉल्ट सापडलो जाल्यार म्हाका दिसता
इमिजिएट काम करपाक जातलें. आतां जे जॉयंट आसता इट इज अ स्पेशलायज्ड जॉब. त्या खातीर आजून पसून आमच्या डिपार्टमेंटान तशे मनीस आमी तयार करूं ना, पूण आमी ऑलरेडी उलयल्या की आमच्या डिपार्टमेंटातूय इन फ्युचर अशें एक टीम तयार करप की हे सगळे डिपार्टमेंट वायज आनी प्लस कॉन्ट्रॅक्टर वायज काम करपाचें आनी बेगिनात बेगीन हो फॉल्ट रिपेर करून लोकांक लायट दिवपाची. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा, तो मात्सो डायवर्ट करता. तो म्हणटा डिपार्टमेंटीक करतले, डिपार्टमेंट करतें बरें आसा, म्हजें ऑब्जेक्शन ना. म्हजें म्हणणें कितें, आतां पळय, आतां चवथ आहा, लोक परते परते आनी चवथी पयलीं आपले केबल रिप्लेस करून दी म्हणटा. आतां चवथ आहा, कॅन यू गिव मी स्पेसिफीक एश्युरन्स की चवथीच्या पयलीं हे सगळे रिपेर करता म्हणून? चवथ आहा सप्टेंबरा, म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स दिता. कोण कॉन्ट्रॅक्टर काडा मरे, कोणी आउटसोर्स, तुमचे कितले बरे कॉन्ट्रॅक्टर आहा, कोणाकीय सांगलें जाल्यार स्पीकर सर हें फाल्यां मुखार सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जातलें अंडरग्रावंड केबल काडटकीर. सो एम्पॅनल करून जर कॉन्ट्रॅक्टर दवरले आनी तांकां इमिजिएटली जर काडपाक लायले फॉल्ट, जाल्यार इट कॅन बी फास्टर. सादें अशें, पयलीं गोंयांत खूब कमी हे आसा. एक आसा कन्सिस्टंट इन्फ्रा पावर प्रायवेट लिमिटेड, त्यानंतर मिसेस आदित्य इलेक्ट्रोमेट सर्व्हिस, त्यानंतर प्रभू एंटरप्राइजेस, शिरवयकर इलेक्ट्रिकल सर्व्हिस, सेफ इंजिनियरिंग सर्व्हिस, त्यानंतर प्रभू, शिरवयकर, सेफ, तांकांच म्हणजे 4-5 कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तांकांच आमी काम दिता. एसपीएन एंटरप्राइजेस, प्रभू 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 चवथी पयलीं काडटा सगळे नाल्यार कॉमन दिवाळे कॉन्ट्रॅक्टर पयलीं. आसा. नाल्यार दिवाळे पयलीं. मॅक्झिमम 6 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा. तांकां आमी ज्या कडेन जाय त्या कडेन एंगेज करता आनी येदा कदाचीत अजून जर मडगांव कितें उरलां जाल्यार तेंय कंप्लीट करता. आनी ताजो जो प्रॉब्लेम आसा बाय से चतुर्थी, तोच त्याचो बाकीच्या मतदारसंघात सुद्दां जे अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जालां तांचोय जर प्रॉब्लेम आसा चवथ पर्यंत. श्री Alex Lawrence. स्पीकर सर, दीस इज अ व्हेरी गुड पॉयंट. कित्याक जाण तूं, ते फॉल्ट जाताय ते जो तर सारकें कोणाय आमगे केबलिंग आहा, सो ते आयडेंटिफाय करून आमकां जायना जाच्या दॅट यू हॅव टू सी दॅट वायल लेईंग द केबल आनी एक गोष्ट, वायल लेईंग द केबल will the department have a proper plan which side it is laid and keep one in the department, one in this. Only this thing I want from the minister assurance that he will take precautions. Nazaire every time they repeat zaida amge housing board cabling aha, rai cabling aha, cable fotai. So this not to happen, I want a master assurance from the minister that he will incorporate it in the next works. First, whether the fault that why it is happening, and second, what is the procedure he will do? Line out be mark kotto kai म्हणून planaची घातल काय म्हण. Oh, I have already assured in the house that we are marking this on the proper way. हे हांवें सांगलां आनी ताजो जे ड्रॉविंग्स आसा ती पब्लिकाक जाय जाल्यार पळोवपाक मेळटली. प्रत्येक डिविजन वायज इट वील बी दॅर. कारण ही गोश्टी सुरवात जाल्ली आसा आनी जो पर्यंत हे सारकें करना जाल्यार हेचे फुडें मेळत तो मनीस येवन ते खणून उडयतलो. दुसरी गजाल आसा की मडगांव ह्याच हेतून जवळ जवळ 303 किलोमिटर LT केबल आसा आनी सादारण 114 किलोमिटर 11 KV आनी 41 किलोमिटर 33 KV आसा. आतां हे वेगळे वेगळे म्हणजे जेन्ना हांव हे सांगता कित्याक मडगांव म्हणून सांगना, वेगळे वेगळे केबल्स आसा, त्या खातीर वेगळे वेगळे मार्किंगूय आमी करपाक जाय आनी तेंय आमी करतले. श्री उद्धव फर्नांडीस. बरें बरें मिशन आमच्या ऑनरेबल CMन आनी तशेंच आमच्या मिनिस्टरान हाडलेलें आहा अंडरग्रावंड फॉल्ट काडपाक स्कॅनिंग मिशीन. हांवें बऱ्यांतले बरी गोश्ट जावन आसा. मात इम्पॉर्टंट कितें आहा स्पीकर सर, फाटल्या दिसांनी आमच्या थिंगा असोच केबल कट जालो. JCP जे पायपलायनीचें काम करताले तेन्ना एक केबल कट जालो आनी हे केबल कट करपाक कितें जालें, आमकां गोंयांत तसले एक्सपर्ट ना ते जॉयंट मारपाक हे केबल, आनी 2 दीस लागले कर्नाटकाक सान हे हाडपाक एक्सपर्ट मनीस, आनी अशें जावं उपकारना. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ही टीम आदींच रेडी करून दवरपाची, कित्याक आतां असले फॉल्ट खूब येतले, कित्याक ही केबल अंडरग्रावंड नेवच घातलेलो आहा आनी हे प्रॉब्लम अशें फुडें सॉल्व जातलेच. ते बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आहा. ताका लागून मागता बेगीच्या बेगी असले मनीस रेडी दवरचे आनी गोंयचेच तर मनीस आसा जाल्यार आनीक बरें. थँक्यू स्पीकर सर. श्री शंकर बामणकर. स्पीकर सर, आमचे सिनियर कलीग दिगंबर बाबान जे कॉलिंग आमचे क्वेश्चन घातलेले आसा. हांव फक्त मिनिस्टराक इतलें सांगपाक सोदतां
हे जे अंडरग्राऊंड केबलिंग सगळे कडेन जे घातलेलें आसा आमच्या भागांत जाल्लेलें आसा अंडरग्राऊंड केबलिंग बट एकूच इश्यू जो आसा तो जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग ऑलरेडी घातला बट जी दुसरी प्रायवेट कंपनीज येता जे आपले गॅस पायपलायन घालपाक लागून आतां डिगींग चालू आसा मागीर तशेंच बाकीचे प्रायवेट सेक्टर हांव तेंची नांवां घेनासतना तुमकां सांगता अशेंच फाटल्या दिसांनी आमचे वास्को जे पायपलायन घालपाक येयले गॅस पायपलायन थंयसर आमचो इलेक्ट्रिसिटी केबल तेंच्यांनी तोडून उडयलो आनी 6 दीस लायट नासली मुर्मागोवा आख्खी तेजेर मागीर तुमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कंप्लेंट फायल केली क्रिमिनल कंप्लेंट फायल पुलीस स्टेशनाचेर जाल्लेली आनी तो जो डॅमेज जाल्लो तो सगळे रिकवरी तेंचे कडसून प्रायवेट कंपनी कडसून करून घेतलो म्हणून आनी एस्टिमेट धाडलो तांकां अरावंड 20 to 25 लॅक्साचो कित्याक हे रिकवरी करतले हे रिकवरी तेंचे कडसून जाला काय ना हो म्हाका तुमचे कडसून आन्सर जावं मिनिस्टर हांव मातशें हो पर्टिक्युलर क्वेश्चन मडगांवचो आसा तरी आसतना ताका आन्सर जाय जाल्यार पर्सनल लेवला हांव आन्सर दिवंक शकता रिकवरी अबावट NOC ही NOC जी आसा गॅस पायपलायनां ती आमी दिना किंवा PWD दिना ती कलेक्टर ऑफिस दिता PWD दिल्ली जाल्यार ह्यो गोश्टी आमकां कळटल्यो आशिल्ल्यो पूण कलेक्टर आवट एंड आवट ही NOC दिल्ल्या कारणान PWD आनी आमी ह्या विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता मान्य ताचें हाजे फुडें वी वील ऑल्सो रायट अ लेटर टू द कलेक्टर in consultation with PWD and Power Department NOC to be released to other प्रश्न मडगांवपुरतो आसा प्रश्न ओवरऑल मडगांवच्या संबंधात ते मडगांव स्पीकर सर ओवरऑल आसा प्रश्न स्पीकर सर स्पेसिफिकली सांगपाक सोदता कारण आमच्या हितून अंडरग्राऊंड केबलिंग जाला प्रॉब्लेम एक स्पीकर सर जाता तो म्हणजे जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग करता जेन्ना रिस्टेटमेंट परत रस्तो दुरुस्ती आसा ताका डिले जाता ते स्पीकर सर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाच्या थ्रूत हे जावपाक जाय 1 वर्स 1.5 वर्स 2 वर्सां पासून वयता रिस्टेटमेंट जावपाक आनी ताका लागून लोकांक खूब प्रॉब्लेम आतां आमच्या हितून बांबोलीम गांवांत ओल्ड बांबोलीम अजून पर्यंत रिस्टेटमेंट जावंक ना. प्रश्न कितें आसा स्पीकर सर की डिपार्टमेंट जो पावर डिपार्टमेंट आसा तेन्नाच म्हटल्यार जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग करता तेन्नाच रिस्टेटमेंटाचें जें काम आसा तेंय पास करून हाडपाक जाय आनी तें जालें म्हणटकूच जो अंडरग्राऊंड केबलिंग आसा ती सुरवात करपाक जाय आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता लोकांक जो त्रास जाता एक वर्स स्पीकर सर सामके प्रश्न आसा की नॅरो रोड्स आतां एक नॅरो रोड आसा दुसरो आनी दुसरें रिस्टेटमेंट आसा ते बेगीन जावपाक जाय स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान तेजी दखल घेवची फुडें जेन्ना अंडरग्राऊंड केबलिंग जातली रिस्टेटमेंट टायमार जावपाची तुका कितें अपेक्षीत आसा अपेक्षीत स्पीकर सर अपेक्षीत हेंच आसा की अंडरग्राऊंड केबलिंग जेन्ना जाली थ्रू पावर डिपार्टमेंट तेंच्यांनी रिस्टेटमेंट आसा तो टायमली करून घेवपाक जाय Because हो प्रश्न जेन्ना आमी आचताले बेसिकली इट इज अबाउट मारगांव सो आय विल स्टिक टू मारगांव ओनली आतां टू गेट ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर वॉट एवर इज द HT लायन यू ऑल रेक्टिफाय द फॉल्ट बेसिकली द मेन प्रॉब्लम इज दी LT लायन आनी जो सर्वीस कनेक्शन HT एक यू ऑल यूज 240 square mm of wire of KEI or polycab armored cable तोच मागीर तुमी जो service connection पडोयताय what honorable MLA was saying because there was no machine and fault could not be detected you all replace that and it is about 350 rupees per meter for that 25 to 50 square mm cable. Ada, can you explain to us you have spent 3 crores the machine is required. I believe that it is required in north and south but ye जो फॉल्ट पडटूम सर्वीस केबल पड हे कोताले रिप्लेस कोताले नाव विथ दीस यू ऑल विल डिरेक्टली आयडेंटिफाय द जॉयंट एंड केबल पड रिप्लेस कोता तो डिस्पेस जातलो 3.5 कितलो डिस्पेस जाला पर्टिक्युलरली मडगांव हे केबल रिप्लेस करपाक सर्वीस केबल display means what exactly you what want? you want the amount which is spent by the department or you want the length wise? Specifically of that service cable that is according what to you your want department. the length or amount? The length or amount, whatever, tell it to me. Yes, sir. Exact amount into length matter no 350 average price per meter. I They can divide understand kilometer what length. exactly you want. You want a length in kilometer or you want you an tell amount? me the amount. I will tell you the length then. You tell me the amount. I can tell you whatever you want. Sang mare amount. Tell me what. Sang amount. Where exactly you want amount? In Margaon, Sogle. No, you tell me the point. I have given the list of the points. No. You have not given amount, nothing. I will give you full दिता मर तुका किती जाय Specific. Speaker sir, Full dil to I am talking. See,
I am I talking cannot add specifically all about the this amount and of give you service amount. cable. See, I got full. I will place on the floor of the house. Yes, This is a okay. wastage of time. कारण 96 हे आसा ताचे अमाउंट सांगा. So specifically सर्विस केबलाचे इंचा तुका मेन केबला इंचा ना. हांव आपळे दिता न्ही तूं पळय Yes, next question, Sri Premin Shet. बरे हे आद हे 350 Next रुपया question. पर. Sri Premin I know Shet. what you want. Yeah. You Yes, sir. ask. I you may be be specific. permitted to ask I question can't number add now. 3A. I don't have anything to add all this. I don't have anything, so I will place on the floor of the house. ना ना. हा, Okay, टेबलाचेर please. प्लेस करात प्लेस करात श्री प्रेमन शेट. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचामृता।